आमी सध्या आसा कला अकादेमी कडेन दर्या संगम म्हणटा थंय आनी तुमी पळयताच आसतले काय हांव सध्या जी लोकोत्सव हांगासर जाता त्या लोकोत्सवाच्या माचयेचेर आसा आनी आमकां खबरूच आसा सगळ्यांक खबर आसा की लोकोत्सव हो कितली वर्सां जाले चालू आसा आनी तो दर वर्सा ह्या लोकोत्सवाचें स्वरूप मोठें तशेंच वेगळें आसता। ह्या वर्साचे लोकोत्सवाचें स्वरूप मोठें आसा पूण तें वेगळें कशा तरेन आसा तें जाणा जावन घेवपाक आमचे वांगडा आसा ज्या खात्याच्या अंडर हो लोकोत्सव जाता ते म्हणटा ते कला आनी सांस्कृतीक मंत्री गोविंद गावडे आमचे वांगडा आसा। तुमकां येवकार गोविंद बाब। तर सगळ्यान पयलीं हांवें आतांच म्हणलें की दर वर्सा लोकोत्सवाचें स्वरूप हें मोठें तशें वेगळें आसता। ह्या वर्साचें स्वरूप मोठें आसा तें दिश्टी पडटा पूण तें वेगळें कशा तरेन आसा हें म्हाका दिसता तुमीच सांगपाक शकतले। एक म्हणल्यार जो माचयेर आमी उबे आसात जे व्यासपीठ जे आसात तो सेट जो आसा ताजेर जर आमी एक नजर जर मारली जाल्यार अत्यंत क्रिएटिविटी तातूंत भितर एक इनोवेटीव आयडियाज आनी आमचे नॅशनल इंटिग्रिटी आनी वेगळे वेगळे जे मॉन्युमेंट्स जे आसात ते तातूंत भितर इनकॉर्पोरेट आमी केल्ले आसा। ह्या स्टेजी भितर सायड बॅकड्रॉपा भितर आनी सेटाचेर ऑलमोस्ट 5 लेवल्स आसात आनी 5 लेवलाचेर प्रत्येक कलाकार आपली कलाकृती सादर करतात। एट अ टायम ऑलमोस्ट 135 to 145 जे आर्टिस्ट जे आसात पूर्व रंगाच्या माध्यमांतल्यान आपली कला सादर करतात। एकंदरीत रातचो जर माहोल जर आमी पळयलो जाल्यार त्या माहोलान अशें तर दिसता की आमी खंयचे तरी एका चित्रपट सृश्टीच्या एका भव्य दिव्य अशा सेटाचेर आयिल्ले आसात। आनी हे म्हजे शब्द न्ही, हे शब्द बरेचशे जेंकां ज्ञान आसा जेंकां विचार आसात आनी आदरणीय गोंयचे मुख्यमंत्री सुद्दां पयर जेन्ना इनॉग्रेशनाक आयिल्ले आशिल्ले अशा तरेच्या कार्यक्रमाक ताका उपस्थिती लावपाची संधी मेळटा आनी सहज एक नॉर्मल मनीस सुद्दां आज कितें सेट डिझायन केला हाजेर सुद्दां तो भाश्य करपाक शकता अशी ही कलाकृती आजच्या आमच्या लोकोत्सवाची एक खाशेलपण जावन आसा। लोकोत्सव आमी जेन्ना म्हणटा तेन्ना लोकोत्सव जेन्ना म्हणटा की गोंयचे जे कलाकार आसा तशेंच जे गोंयचे कारिगर आसा तेंचे खातीरूय हो लोकोत्सव म्हणून खूब फामाद। पूण आमी जर पळोवपाक गेले आनी कितलींशीं वर्सां जाले काश्मीर ते कन्याकुमारी म्हणसरचे जे कारिगर आनी कलाकार आसा ते हांगासर वांटेकार जाता सो तेंचे कडल्यान तुमकां रिस्पॉन्स कसो कितें येता? खरें म्हळ्यार ह्या लोकोत्सवाक दिसान दीस रिस्पॉन्स जो आसा तो वाडत आसा आनी मागणी जी आसा तिवूय वाडत आसा। ऑलमोस्ट ह्या 10 दिसांच्या कालावधीन भितर जवळ जवळ 500 जे फोकलोर जे आर्टिस्ट जे आसात ते परफॉर्म करतात। जरी लोकोत्सव वेस्ट झोन कल्चरल सेंटराच्या संगीत जर आसा तरी आसतना ज्या वेळापासून हांवें जी ह्या कला आनी संस्कृतीक संचालनाची जबाबदारी म्हज्या खांद्याचेर घेतिल्ली आशिल्ली तशाच बसीन हांवें प्राधान्य आमच्या गोंयचे कलाकारांक सुद्दां दिल्ले आसात आनी प्रत्येक दिसा आमचे गोंयचे 2 जून संस्था ज्यो आसात ते परफॉर्म करतात आनी ऑलमोस्ट 24 ज्यो संस्था ज्यो आसात ते एकंदरीत 10 दिसांच्या कार्यकाला भितर आपले परफॉर्म करतले। 18 राज्यांचे कलाकार ह्या माचयेचेर आपली कला प्रस्तुत करतले जाणेन करून आमी सदांच म्हणटा की एक भारत श्रेष्ठ भारत कलेक जात पात कात धर्म कांय लागना तेजे धर्माची वंटी कांय लागना ती वंटी हुबोवन म्हाका दिसता सातत्यान कलाकार आपल्या रसिक जनाचे आनी तो एकसंघ रावपाचो जो संदेश जो आज कित्यान जर खंयच्या माध्यमांतल्यान जर वचपाक जर शकता जाल्यार ती म्हळ्यार कला आनी आमच्या त्या राज्याचें लोकनाट्य लोकनृत्य लोकप्रकार जो आसात तो सादरीकरणांतल्यान आमी आज युनिटी जी बॉन्ड जें आसा तें घटसाण करपाचो हो लोकोत्सवाचो आनी एक आयाम जावन आसा। दुसरो उरता ती म्हळ्यारूच आपले कारागीर हस्तकला कारागीर ते हस्तकला कारागीर जवळ जवळ 700 कारागिराक आज आमी स्टॉल्स प्रदान केल्ले आसात। जणू आमचे स्टॉल्सांची संख्या जी आसा ती 550 जावन आसा परंतु काही जणांनी शेअरिंग बिझनेसाचेर घेतिल्लो आसात काही जणांनी 1/2 केल्ले आसात आणि म्हणून एकंदरीत जवळ जवळ 700 हात
चलाकीन जे विणप काम करतात किंवा वेगळ्या वेगळ्या पद्दतीन आपले काम आपले ह्या लोकोत्सवा भितर स्थापन करून आपलो उदरनिर्वाह करतात आणि आपल्या हातकलेचें एक प्रदर्शन घडटात ह्या एक्झिबिशनाक भितर. आणि म्हणूनच ह्या लोकोत्सवाक सुद्दां एक फाटले पेक्षा एक नविन्यपूर्ण सुद्दां ताका साज चडिल्लो आसात. आणि हेका मोठो जर साज तो फुलयता कोण उलयता कोण दोलयता जाल्यार आमकां लाभणारे रसिक जन आणि त्या कारागिरांचे खरेदी करपाक येणारे ते त्यांचे साहित्य विकत घेणारे सगळे कस्टमर्स गिरायक जे आसात ते ह्या लोकोत्सवाची शान आणि मान वाडयतात. खरें म्हळ्यार ज्या वेळाचेर आमी स्टॉल्स जेन्ना वांटपाचे जेन्ना ऑनलायन जेन्ना आमी फॉर्म किंवा आमी लॉन्च केले त्या वेळाचेर खुबशे आपले कारागीर जे आसात ते झुंडी पडिल्ल्यो आशिल्ल्यो. हातूंत भितर खाद्य पदार्थूय आसात गोंयचे आसात वेगळे अन्य राज्यांकूय तांची स्पेशलिटी खाद्य पदार्थाचे आमी तांकां स्टॉल दिल्ले आसात. आणि एकंदरीत जो अवाढव्य जो आमी आज उगडो हांगसर हें केल्लो आसात ताका सगळ्यो साधन सुविधा म्हळ्यार तातूंत भितर आपले शौचालय सुद्दां आमी कला अकादमीचे किंवा बाकीचे कडेन थोडेशे आमी इन्स्टॉल केल्ले आसात. फायर एक्सटिंग्विशींग जे इक्विपमेंट्स जे आसात ते आमी इन्स्टॉल केल्ले आसात. आणि जे फूड कुकींग जे लायव्ह किचन जेका आमी म्हणटात ते लायव्ह किचनाक सुद्दां जे गॅसाचेर जे आज रांदप जे जाता तेजे कडेन आमी थोडेशे तांकां भायर व्हरून आज आमी प्रदान दिल्ले आसात. कारण बरेचशे फावटी कितें जाता खंय तरी मध्यंतरी जर आमी ताका समावेश जर करून घेतलो जाल्यार उजो लागपाचो एक प्रयत्न आसता. आणि ह्या सगळे एकंदरीत काम करपा खातीर आमचे वेगळी वेगळीची डिपार्टमेंट जे आसात खास करून पुलीस डिपार्टमेंट ट्रॅफिक डिपार्टमेंट फायर एंड एक्सटिंग्विशर हेल्थ फूड एंड ड्रग्स जे फूड एंड ड्रग्साच्यो डिपार्टमेंटाची जबाबदारी आमी सोंपिल्ली आसात. जो खाद्य जो पदार्थ जो ह्या लोकोत्सवाच्या निमित्तान जो विक्री जाता सेल जाता किंवा पॅक्ड जे फूड्स जे आसात त्या पॅक्ड फुडाच्या तांची तुमी वेवस्थीत चांचणी करून तांकां बरी तरेची क्वॉलिटीचो प्रोडक्ट दिवपा खातीर आमी आज निर्देश दिल्ले आसात. आणि एकंदरीत हो प्रक्रिया जवळ जवळ आमी 2 म्हयने पयलू सुरवात करतात. आणि क्रिएटिविटी नवी करपा खातीर आणि लोकांचो उत्स्फूर्त असो प्रतिसाद एकंदरीत 10 दिसांचे काय हाका भितर लाखाहून अधिक जो गिरायक किंवा जो विवर जो आसात किंवा जे आमचे रसिक जन जे आसात ते सातत्यान ह्या लोकोत्सवाक पाद लायतात. तुम्ही सांगतना सांगले 550 स्टॉल आसा ती पयलीं खूब कमी आशिल्ली ती वाडत आतां सध्या 550 पावल्या. तरी पूण आमी अशें पळयता की खुबशे लोकांच्यो तुमचे जे आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट आसा थंय वचून झगडी जाता की आमकां स्टॉल्स मेळनात. ह्या गजाली कडेन ह्यो ज्यो गजाली आसा त्यो कशे तरेन तुमी टॅकल करपाक सोदता कारण फुडें फ्युचरार तुमी कितलींच वर्सां आनी हो लोकोत्सव करतले तेन्ना हो जो मेजर जो असो इन्सिडंट जाता की खुबशे लोक झगडी करता की आपल्याक स्टॉल्स मेळना ह्या मुद्द्याचेर तुमी कशें कितें टॅकल करतले. लोकांचे हे स्टॉल्स मेळोवपा खातीर गर्दी हेंच सांगता की ह्या लोकोत्सवाची दर्दी खूब वाडिल्ली आसात. आणि ह्या लोकोत्सवाक प्रत्येकाक सहभाग जावपाची एक संधी प्राप्त जावची म्हणून हर तरेचो प्रयत्न करता. पूण आमी कोणाक निराश करपाचो आमी प्रयत्न करता कारण ते आशेन एक गोंयकार एक हँडिक्राफ्ट्सयन म्हणपा नाका आर्टिजन म्हणू नाकात किंवा परगांवांतल्यान देशांतल्यान राज्यांतल्यान आयिल्लो हो जो आर्टिजन जो आसा तो आपले पर्यंत बेस्ट दिवपाचो प्रयत्न करतात. पूण हे 550 ज्या वेळाचेर आमी कॅल्क्युलेट केल्ले त्या वेळाचेर नंतर आमी ऑलमोस्ट एक 24 ते 25 सुमार आमी ते वाडयलेले आसात. हांगा कितें आमकां प्रॉब्लेम जाता प्रॉब्लेम आमी एन नंबर ऑफ सगळ्यांक सॅटिस्फाय करपा खातीर आमी हें घालपाक शकता स्टॉल्स घालपाक शकता. पण बरेचशे जाणांचो कितें विशय जाता आमी आर्टिजन जे आसात जेंचे कडेन कार्ड्स जे आसात जेंचे कडेन एपिक कार्ड जे आसात तांकां आमी 100% दितात कारण दे आर रियली मेंट फॉर दीस लोकोत्सव. आणि जो उद्देश जो आसा आमचो हँडिक्राफ्ट्स आर्टिसनाक एक व्यासपीठ जे आदरणीय आमच्या भारताचे पंतप्रधान म्हणटा मेड इन इंडिया स्कील इंडिया. आणि ह्याका आमकां उदाहरण दिवपा खातीर ताका साज चडोवपा खातीर तांकां उभारी दिवपा खातीर हेंकां आमी प्राथमीक फेरीचेर आमी तांचें एप्लिकेशन कन्सिडर करता. दुसरो विशय आसा की सहानुभूती. प्रत्येक जो आमचो गोंयकार जे आसा तांचो फूड प्रॉडक्ट्स बरेचशे जाण सेल्फ हेल्प ग्रुप करतात तांचे प्रॉडक्टाक सुद्दां ती टेस्टूय बरी आसा ताजेर बरोळू पडटा हेंवूय आमी पळयतात. पूण काही जाणांक आमी शेअरिंग बेजिसाचेर दिवन तांकां समावेश आमी करून घेतात. काही जाणांक आमी एक्स्ट्रा जे स्टॉल्स जे आमकां जितले पॉसिबल आसा तेवूय आमी करतात. पूण हांगा कितें प्रॉब्लेम आहा प्रॉब्लेम आमकां जागेचो अभाव असल्या कारणान त्या एम्बिटा भितर आमकां रावचें पडटा कारण आमकां पार्किंग जें आसात
ताजे खातीर स्पेस सोडचो पडटा. आमकां बाकीची जी यंत्रणा जी आसात म्हणजे DG सेट उबे करपाचे, मागीर सॅनिटेशनाचो विशय जो आसा तेगे सगळे आमकां जर करतले जाल्यार ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी आमकां कटछाट करूनच करचे पडटा. आनी म्हणूनच 100 स्टॉलां पासून सुरवात जाल्लो हो लोकोत्सव आज ऑलमोस्ट 600चेर पाविल्लो आसात, कारण आमी 30 स्टॉल पयरूच वाडयलेले आसात. आणि त्या दृष्टिकोनांतल्यान जितली मागणी जशी आसा, आतां आमकां अंदू कळ्ळें की आमकां 560 किंवा 580 सुमार जे आमकां स्टॉल्स लागिल्ले आसात. फुडाराक सुद्दां काही थोडी स्टॉल्स वाडोवपाचो जो प्रयत्न आमचोय आसतलो, कारण ह्या लोकोत्सवाचेर मनूय इतले लोकांचे आज लाबिल्ले आसात. आणि खास करून ह्या लोकोत्सवाची जे पणजे मायट्सूच न्ही तर बाकीचे सगळे गांवांतले किंवा भारतांतले जितले पर्यटक जे गोंयान भितर येतात, आंतरराष्ट्रीय पर्यटक जितले गोंयान भितर येतात, त्या लोकोत्सवाचो पूर्ण आस्वाद घेतात आणि खरेदी जाता. हें खूब महत्वाचें आसा. लोकोत्सव फक्त आमी हो मांडावळ करून ती लोकांक तेची फॅसिलिटी, ते प्रोडक्ट आवडपाक जाय. ते प्रोडक्ट जेन्ना आवडटले तेन्नाच त्या लोकोत्सवाक मोठें एक उदाहरण जातलें. आनी म्हणूनच म्हाका दिसता नवे कारागीर जे आसात ते लोकोत्सवाक जोडत आसात. तर गोविंद बाब, आमी पळयता खुबदां जेन्ना सरकारा वटेनच्यान अशे महोत्सव जातात तेन्ना बरे मागपी लोक आसता आणि टिका करपी आसता. तेन्ना टिका करप अशी जाता की जेन्ना सरकार इतले पयशे मोडटा खंयच्या महोत्सवाचेर तर ताजो तितलो फायदो लोकांक जाता काय ना, हे कशे तरेन तुमी पळयता जेन्ना तुमी लोकोत्सव करता तेन्ना? डेफिनेटली ह्या लोकोत्सवाचे तरी ज्या वेळाचेर हांव उलयत जाल्यार डेफिनेटली तो 100% न्ही, ताजे पेक्षा चड पर्संटेजान लोकांक फायदो जाता. मेन म्हळ्यार म्हजे गोंयांतले सगळे सेल्फ हेल्प ग्रूप तातूंत भितर एकोमोडेट जातात. जे वेस्ट झोन कल्चरल सेंटर आणि आदरणीय भारताचे पंतप्रधान जे नरेंद्र मोदी ते म्हणटात पळय न्ही, आमचो प्रोडक्ट जो ताका आमी उभारी दिवपाक जाय ताका आमी एक फाटभूंय दितात. आणि दुसरी गोष्ट कशें आसा, आमचे गोंयचे जे कारागीर जे आसा पळय बाकीच्या वेगळे वेगळे ऑक्टेव जाता, वेगळे मुंबय जाता, दमण एंड दिवान जाता, मागीर गुजरातान जाता, अशे वेगळे महोत्सवाक आमच्या कारागिराक तशी संदी आसा. दिस इज अ गिव एंड टेक रिलेशन. इट इज अ बॉन्ड बिल्डिंग रिलेशन लोकोत्सव जावन आसा. आणि अशा दृष्टिकोनांतल्यान टिकाकारांक हांव सकारात्मक घेता, कारण टिका हे करतले, बरें काम केलें जाल्यार टिका आयकच्योच पडटल्यो, वायट काम तितूंच्यान जर जालें जाल्यार टिका जातल्यो. पूण वायट ते प्रशंसा जे कोण करता पळय न्ही ते खरे विचारवंत लोक जावन आसात. पण बरेचशे सोशल मिडियाचेर जे काही गोश्टी जे घडटात पळय न्ही तांकां धंदोच हो जावन आसा, लोकांक गाळी घालपाचें, लोकांक हें करपाचें. पण ह्या लोकोत्सवाच्यान आज बरेचशे जाणांचो वेवसाय जाता. ह्या लोकोत्सवाच्यान बरेचशे जाणांक आज मोठी व्हडली प्लॅटफॉर्म मेळटा. आनी आतुरतेन ह्या व्यासपिठाचेर म्हाका दिसता गोंयान जो लोकोत्सव जो फ्लॅगशीप म्हजे संचालनालयाचो हो कार्यक्रम जो आसा तो अशा दुसऱ्या राज्यान खंयच्याच तरेन जायना. कारण हांवें बरेचशे अशे तरेचे महोत्सव, तो मागीर राजस्थानाक आसूं, तो मागीर गुजराताक आसूं, तो मागीर दमण दिवाक आसूं, तो महाराष्ट्राक आसूं, अशे तरेचे प्रत्येक स्टेटीक तो आमी वेस्ट झोन कल्चराच्या फुडारपणा सकयल आमी मनयतात, घडोवन हाडटात. पूण असो तरेचो लोकोत्सव जे आर्टिजन सांगतात, जे त्या गांवांत वता, हँडीक्राफ्ट सांगतात, कारण आमी तांकां सगळ्यो सोयी सुविधा राहण्यापासून, जेवणापासून किंवा ते येतना पासून तांकां धाडीत तो पर्यंत आमी तांची सगळ्यांची कुयदाद घेता. आणि म्हजे कला आणि संस्कृतीक संचालनालय हें अतिथी देवो भव आमच्या घरांत आयिल्लो सोयऱ्याक त्याच पद्दतीन मान सन्मान दिवन आमी तांकां वागयतात, हें आमचें खाशेलेपण जावन. तुमकां आनी एक विचारप म्हणल्यार गोविंद गावडेचो कनेक्ट जे कारागीर आसा तशेंच जे हांगासर जे आर्टिस्ट आसा तेंचे कडेन लोकोत्सव मेरेनूच उरता, फुडले लोकोत्सव मेरेन काय तो कनेक्ट तांचो कंटिन्यू आसता? एक गोश्ट कशें आसा न्ही, गोविंद गावडे हो कनेक्ट जो आसा पळय न्ही तो संपूर्ण भारता भितर आसा. कारण जे वेळाचेर हांव ह्या मदीं ते आर्टिस्ट सुद्दां जे येतात पळय न्ही ते म्हाजे गोवा दर्शन गणपतीचे चतुर्थीच्या निमित्यान ते म्हाका पर्सनली फोन करता. इतलो आमचो बॉन्ड निर्माण जाल्लो आसा. आणि हांव एक वास्तविकता, हांव एक कलाकार असल्या कारण कलाकाराचे मान, कलाकाराक सन्मान दिवप आणि कलाकारांची व्यथा कितें आसा ती हांवें काळजान घर बांदिल्ली आसा, तेजी गांठ बांदिल्ली आसात. लोकोत्सव फक्त एका हेच्या पुरतो उरना. आज सुदैवान आणि देवा कृपेन म्हाजे कडेन RDA डिपार्टमेंट आसा. ते RDA डिपार्टमेंटाचे 2 अशे फ्लॅगशीप कार्यक्रम आमी उत्तर आणि दक्षिण गोंयान सुद्दां अशे सारसाच्या माध्यमांतल्यान हेय लोकांक आमी आज प्लॅटफॉर्म दितात. आणि म्हणूनच तो कनेक्ट जो आसा पळय न्ही तो कनेक्ट खूब वाडिल्लो आसा. काल आयिल्लो गेलो कोणूय फाल्यां सगळे प्रॉब्लेम जर जालो जाल्यार डायरेक्टली दे आर एप्रोचिंग टू द मिनिस्टर. कारण म्हाका खबर आसा की हे लोक जे आसात पळय न्ही, कारण हांव त्या मातयेंतल्यान जन्म घेतिल्लो भुरगो,
ज्यांची समस्या त्यांची व्यथा आमी समजोवपाक शकता. कारण अशें पयलू कितलेशे जावन गेले जांकां मंत्री म्हणल्यार केन्ना फोन मारपाक डगमगताले. पूण हांव सदांच सांगता ते सांगना पूण हांव सांगता तुमचें कितेंय जर व्यत्यय जर आसलो म्हज्या अधिकाऱ्या कडल्यान जर तुमकां कितें फसवणूक जर जाली सतावणूक जर जाली जाल्यार तुमी डायरेक्ट म्हाका संपर्क सादपाक सोदता. जेणे एखादो हांव फोन घेवपाक शकले ना त्या आर्टिजनाचो हांव फोन घेवन तांचे समस्या कितें आसा ती सुटावे करपा खातीर हांव पर्सनली ऑन सायट वयतां. ही म्हजी खासियत जावन आसा. पूण हे सगळे काही गोष्टी घडटात म्हणून लोकोत्सवाक प्रत्येक जो कारागीर जो आसा प्रत्येक जो आर्ट एंड कल्चरल हांगसर सादर करता तो केन्नाच ह्या म्हज्या कला आनी संस्कृतीक संचालनालयाचेर अजून पर्यंत केन्ना टिका केल्ली ना. आपल्या कोणी तरी दुखावलेल्या भावनेंतल्यान काही गोष्टी कट्टा पूण ताका आमी सजमतात. पूण कितें आसा आमची नाळ जेन्ना मातये कडेन जोडिल्ली आसात कारण हे कलाकार जे हे कारागीर आनी कलाकार जे आसात पळय न्ही हे शहरांनी रावणारे लोक न्ही. हे ग्रामीण भागांतल्या झोपडेंनी ज्या जाग्याचेर लायट ना ज्या जाग्याचेर तांकां बरे तरेचें उदक मेळना अशा जाग्यांतल्यान आयिल्ले आसात आनी आमची जबाबदारी आसा तांकां बरे तरेचें जेवण खाण दिवप आनी तांकां मान सन्मान. कारण ते आसात म्हणून ह्या लोकोत्सवाक एक मोठी एक वळख निर्माण जाल्ली आसात. हे कारागीर जर गोंयांत जर येयत नाशिल्ले जाल्यार ह्या लोकोत्सवाचे कोण पळयता आशिल्लो तांचे फाट पळयता आशिल्ले. आनी म्हणूनच त्या लोकांचे पयलू हांव खूब आभार मानता कला आनी संस्कृतीक मंत्री. आनी जें खातें हांव जें सांबाळटा पळय न्ही रे तें खातें हांव म्हजें घरांतलें काम ह्या दृश्टिकोनांतल्यान हांव पळयतां. आनी म्हणूनच प्रत्येक गोंयांत आयिल्लो हो कारागीर आसूं कलाकार जो आसा त्या कलाकाराक खुशी जावन तो वचपाक जाय हेजी जबाबदारी आनी हेजी जतनाय घेवपा खातीर हांवें कला आनी संस्कृतीक संचालनालयाच्या अधिकाऱ्यांकूय हांवें सांगिल्लें आसा. उदळूच आमी म्हणलें की हांगासर काश्मीर ते कन्याकुमारी म्हणसरचे जे आर्टिस्ट आसा ते गोंयांत पावतात. पूण ह्या लोकोत्सवा लागून जे गोंयचे आर्टिस्ट आसा तांकां राष्ट्रीय पावंड्याचेर कितें फायदो जाता काय कितें? भरपूर जाता. आमी पुरस्कार विजेते जाल्ले आसात. फाटले फावटी महाराष्ट्राचो जो पुरस्कार जो आसा तो गोंयच्या आमच्या एका सेल्फ हेल्प ग्रुपाक मेळिल्ले आसात. खाल करून ज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक आमी उबी आसा ते तालिगांवचे आमची एक शेख म्हणून नांवाची एक आमची बायल आसा जे प्रोडक्ट थंय दवरले म्हणटकीर रोखडेच सोंपता. बरेचशे असे कोणाक खाद्य पदार्थ हे करता आनी म्हणूनच त्याचो फायदो भरपूर जाता. आनी फायदो जाता म्हणून परत गर्दी जाता नेर्दी. दीस इज अ प्रूफ. फायदोच जर जायना गोंयकारांक फायदो जायना किंवा कारागिरांक जर फायदो जर जायना आनी म्हणून आमी खाशेलेपण मायनॉरिटी जें कमिशन जें आसा पळय न्ही तांकां आमी 70 स्टॉल्स आमी अलॉट केल्ले आसात. तातूंतचे 17 पैकी 60 जे आसात पळय न्ही ते गोंयकार जावन आसात आनी 10 जे आसात ते भायले जावन आसात. तातूंतल्यान भितर कितें आसा न्ही लोकोत्सव सगळे आमी गोंयकारूच म्हणपाक शकना. म्हाकाय खबर आहा कारण वेस्ट झोन खंय जेन्ना वेगळे वेगळे राज्याचे जेन्ना आर्टिस्ट किंवा त्यांचो प्रोडक्ट जेन्ना ह्या तेन्नाच त्या लोकोत्सवाची शान आनी मान किंवा भान वाटान तान्नरूच नंतर तोखणाय जाता. आनी हे आतां आमी कारागीर आनी कलाकारा विशीं उलयले. रसिकाची भावना आमी मनात घेवपाची गरज आसा. गिरायक जेंकां कितें आवडटा तांकां कित्याक जाय घरान कलाकृती करपा खातीर घर सजोवपा खातीर आयज सगळे तरेचे प्रोडक्ट आज हांगासर उपस्थित आसात. लागणारे जें सुती जें काम जें आसा तें आज प्रोडक्ट हांगासर उपलब्ध आसा. म्हणून ह्या लोकोत्सवाची आज उंची वाडिल्ली आसा. तुमचे कडल्यान आमी जाणा जावन घेतले की ह्या वर्साचो जो लोकोत्सव आसा ताचें वेगळेपण कशें आसा तें तुमचे कडल्यान जाणा जावन घेतलें. आनी म्हाका दिसता ह्या लोकोत्सवाचे यजमान म्हणून तुमचे कडल्यान जे आमचे प्रुडंटाचे दर्शक आसा तशेंच जे गोंयभरच्यान तुमकां ह्या इंटरव्यूवाच्या माध्यमांतल्यान पळयता तांकां दिसता आपोवणें तुमचे कडल्यान ह्या लोकोत्सवा खातीर वचपाकूच जाय. पत्रकार परिशदेंतल्या माध्यमांतल्यान हांवें आपोवणें गोंयचे समस्त म्हज्या गोंयकारांक आनी गोंयांत येणारे प्रत्येक पर्यटक जो आसा आंतरराष्ट्रीय पावंड्या वयल्यान येणारो जो आमचो सोयरो जो आसा ताका हांव नमळायेचें आपोवणें करतां. ह्या एकंदरीत 4 तारीख पासून सुरू असणार ह्या लोकोत्सवाचे तुम्ही मनमुराद आस्वाद घेवचो. तुमकां ज्यो ज्यो काही गोष्टी गरज आसा ह्या लोकोत्सवाक त्यो उपलब्ध करून आमी दिल्ल्यो आसात. आमच्या आर्टिस्टांची त्यांची गरिबीची एक दखल घेवपा खातीर तुम्ही आपले सगळें जें कितें आसा तें ह्या लोकोत्सवाक दर्शन त्यांची एक गाठ भेट त्यांची एक विचारपूस करची अशें म्हजें कला आनी संस्कृतीक मंत्री ह्या नात्यान समस्त गोंयकारांक भारतीयांक आव्हान जावन आसा. तुमी येतले हेच म्हाका अपेक्षा आसा. I wish all the best to all the artists and artisans who have performed over here. I appeal to the international and the domestic tourists from entire state.
be visit to our Lokotsav, which is a flagship program of my Department of Art and Culture, and everybody is eyeing on the Lokotsav, where I can get a like product or the whatever the equipments, instrument, what they are desire to have. आणि म्हणूनच हा परत एकदम सर्वांना माझं आग्रहाचं निमंत्रण, यावं, खरेदी करावं, काय चुकलं असेल तर आमच्या डोळ्यासमोर निदर्शनात आणून द्यावं, एवढीच मी तुमच्या माध्यमातून सुद्धा मी आव्हान करतो. गोविंद बाब, तुम्ही तुमचं एकदम महत्त्वाचं टायम आमकां दिलो, तशेंच लोकोत्सवा बद्दल तुम्ही माहिती दिली. तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. तर हे आशिल्ले कला आणि संस्कृतीक मंत्री गोविंद गावडे जांणी लोकोत्सवा बद्दल आमकां माहिती दिली. कशा तरेन तो वेगळो आसा, कशा तरेन तो ह्या वर्सा वाडलेलो आसा, ही सगळी माहिती तेंच्यांनी दिली. आणि गोंयकार जे गोंयाचे जे कलाकार आसा तशेंच कारीगर आसा तेंचे खातीर हो लोकोत्सव कितलो म्हत्वाचो आसा आणि तांकां राष्ट्रीय पावंड्याचेर ह्या लोकोत्सवा खातीर कशें तांकां तेंचें नांव जालां हेंय तेंच्यांनी सांगिल्लें. म्हाका दिसता असोच हो लोकोत्सव आसा तो वर्सान वर्स जावचो आणि आमचे जे गोंयकार जे कलाकार आसा तशेंच कारीगर आसा तेंचे राष्ट्रीय न्हू तर आंतरराष्ट्रीय पावंड्याचेर सुद्दां नांव जावचें हें तेंकांय दिसता आणि हें आमकांय दिसता. प्रुडंटा खातीर शिरीश कुंकळकर वांगडा हांव स्वप्नील तारी.